ओल्ड गोवा फ्लायओव्हराच्या बुन्यादी फातर घालपाच्या वेळार मुख्यमंत्री पर्रीकारान थंय आशिल्ल्या पंचांच्या मुखारच बांयगेणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्रकल्पाचो टेंडरिंग प्रोसेस चल्ला म्हणून विशय काढलो। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पूर्ण तिसवाडीची काळजी घेतलो असो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येणाऱ्या काही दिसा भितर ताजे टेंडर जातले। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट म्हणलो की काही जाणांक भंय दिसता म्हणून हांव पंचायतीक आतांच आमंत्रण दिता तांच्यांनी साळगांव वचचें आनी पळोवचें। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो एखाद्या फॅक्टरीपेक्षा सुद्धा लीप आसूंक शकता हे तुमकां ताजे वयल्यान दिसती पडटलें। घाण नांवाचो प्रकार येना। पर्रीकार विशय काडटा थंय आसा। रोखडोच फंक्शन सोंपतनाच थळावो आमदार मंत्री मडकयकारूय बांयगेणी प्रकल्पाक हरकत ना म्हूण भुमिका जाहीर करून मेकळो जालो। आयज आमी पळयता गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घातल्या नंतर कितलेशेच प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा। आयज जर आमी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जर केले ना जाल्यार रस्त्यांचेर जे गार्बेज आमी पळयता कोणशाचेर ओल्ड गोवा कोल्ले सगळे मेन रस्त्यांचेर आसा जाल्यार त्या शेवटी तेजें करप कितें तो जर बरें वेवस्थीत रितीन जर ट्रीटमेंट जाता तेजो आनी जेणे करून ट्रीटमेंट प्लांट घालून जर दुसऱ्यांक शेजाऱ्यांक कुशीच्या लोकांच्या जे आजूबाजूच्या लोकांक जर कांय त्रास जायना जाल्यार अशे प्लांट आमी वेलकम करूंक जाय। आनी म्हाका दिसता जो सालिगांवचो जो प्लांट आहा तो सगळ्यांनी एक आमचे गोंयचेच न्हय जाल्यार आख्खे देशांतले एक वन ऑफ द कायंड ज्या जाग्याचेर एक बरो प्लांट आतां जशें चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की एक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट सुद्दां एक एखाद्या फॅक्टरी क्लीन आसूंक शकता निवळ आसूंक शकता तशा प्रकारचो जर हांगा ट्रीटमेंट प्लांट येता जाल्यार अवश्य आमी ताका वेलकम करतले। बांयगेणी वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोजेक्टाचे घोडे फाटली कितली वर्सां जाली थळावे आनी पणजे महापालिके मजगती हुमकळ्ळा। थंय पणजेच्या कोयराचो विलो लागपाचो मात आतां आमदारानूच शिनाल दिल्ल्यान घडये ह्या प्रोजेक्टाचे आनी पणजे कोयरा विल्याचे आडकल्ले घोडे फुडें वतले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर विजय तुळशीदास च्यारी। Power Minister Pandurang Matkaikar has welcomed a garbage treatment plant at Baingeni. Pandurang had opposed the proposed garbage treatment plant in Baingeni all along when he was in the opposition. He used to say that putting up a garbage treatment plant near the World Heritage Site was not the right thing to do. Pandurang responded to a question posed by Goa 365 asking him whether he welcomed the proposed garbage treatment plant at Baingeni. He mentioned the garbage treatment plant successfully operating at Kalangut Plateau. जर प्लांट येता जाल्यार ओल्ड गोवाच सोड हांगा आमच्या बांयगेणी सोड बाकीचे कडेन सुद्दां कोण ऑब्जेक्ट करूंक जायना कारण आयज आमी पळयता गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घातल्या नंतर कितलेशेच प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा। आयज जर आमी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जर केले ना जाल्यार रस्त्यांचेर जे गार्बेज आमी पळयता कोणशाचेर ओल्ड गोवा कोल्ले सगळे मेन रस्त्यांचेर आसा जाल्यार त्या शेवटी तेजें करप कितें तो जर बरें वेवस्थीत रितीन जर ट्रीटमेंट जाता तेजो आनी जेणे करून ट्रीटमेंट प्लांट घालून जर दुसऱ्यांक शेजाऱ्यांक कुशीच्या लोकांच्या जे आजूबाजूच्या लोकांक जर कांय त्रास जायना जाल्यार अशे प्लांट आमी वेलकम करूंक जाय। A video journalist Shyam Chari in Panji.